दिवचल म्हालांतल्या वन गांवांतल्या श्री सातेरी देवीक वर्सुकी कालो आयतारा व्हडा भक्तिभावान मनयलो। मात अंदू काल्यांचे फेरयेंत गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक देवस्थान समितीन प्रतिबंध केलो। देखून वन गांवच्या काल्यांचे फेरयेंत अंदू गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल दिसूंक ना। अस्वच्छताय आनी भलायकेचेर परिणाम जाता देखून देवस्थान समितीन काल्याक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक दिवंक नात। गोबी मंचुरियन लोकांनी विरोध करपाक जाय अशें मत सातेरी देवस्थानाचे अध्यक्ष नागेश गांवकार हांणी उक्तायला। ही जी गोबी मंचुरी आहा ती आम्ही हांगासर आमच्या वनान बंद केल्या। लायब्रऱ्यांक तशीच भितर न्याय समाजाक सगळ्याक बंद केल्ली आहा, कारण ती आमच्या आरोग्याक हानिकारक। आनी आयज वतात तेन्ना भुरगीं कांय ना, फक्त गोबी मंचुरी खावंक वयता, गोबी मंचुरी खावंक वयता, बाकीचें कांयच खावंक पळयना। आनी भुरग्यांक जाणट्यांक सुद्दां ती एकदम आरोग्याक हानिकारक आहा। तेन्ना कोणीच खंयसर गोबी मंचुरी करून दिवपाचें न्हू अशें एक आमची लोकांक रिक्वेस्ट आसा। म्हणून आम्ही आज आमच्या वनान जात्रा आपूण आम्ही आज ती शॉपां गोबी मंचुरीची बंद केल्या। हें लोकांनी प्रत्येकाक समजून घेवचें आनी प्रत्येक गांवांत जाता ती प्रत्येकान ती बंद करचें अशी